स्टार्ट करा रेडी मॅडम। आज आमी हांगासर येयल्ली आसा कित्याक सिद्धी नायक म्हणटा तेजी फॅमिलीक आमी घेवन येयल्ली आसा। हो तेजो बापूय, ही आवय आनी ही तेजी मावस भयण। आनी ही मावस भयण हिचे नाक्का नाक्का जाल्ले पेपरार येयल्या म्हणून ती बी येयल्ली आसा। सगळ्यान पयलीं तुमकां हांव एक सांगूंक सोदतां की स्टार्टींग जेन्ना सिद्धीची बॉडी मेळ्ळी, बॉडी घेवन जेन्ना बांबोळे हॉस्पिटलान व्हेले मॉर्गान, तेन्ना बॉडी केन्ना थंय पावली हें डॉक्टरान बरयल्लें ना। आमी हेज्या पयलीं सुद्दां सांगलेलें आसा की ते 4 डॉक्टर पळय कोण आसा तांकां सस्पेंड करा म्हणून। 201 ह्या प्रमाणे तांकां इन्क्वायरीक आपोवपाचें आनी तांकां खरें म्हणून जाल्यार तेंचेर इन्क्वायरी करपाची चड गरजेचो आसा। डॉक्टरांनी हांगा भरपूर हलगर्जीपणां केला आनी हेकाच लागून चोर सोरून संन्यासा फाटल्यान सगळे लागलेले आसा आनी नाका जाली अफवा येयल्ली आसा। तुमकां सांगता जेन्ना आदले दिसा चेडूं जेन्ना सिद्धी नायक जाले ना जेन्ना जाले बापूय आपूण अक्षरशः सांगता की तेका हांवें बशीन बसयला म्हणून। येस, बशीन जर बसयले ते म्हापसा बस स्टँडार पावले म्हणटा। म्हापसा बस स्टँडार ते कोणा वांगडा पावले, कशे पावले, ते मॉला कडेन गेले काय, मॉलाचो भायलो कॅमेरा पळयलो काय, की मॉला पयलीं आनी खंय कोणें तेका देंवयले काय, ह्यो सगळ्यो गजाली खरें म्हणून जाल्यार विचारपाच्या। आनी ज्या भुरग्याक आपणें तेका बस स्टँडार पळयलें म्हणटा पळय आनी तेणें मागीर रोखडेंच सांगलें की आपल्याक तेज्या बापायक आपणें कळयलें म्हणून म्हाका कामा वयलो काडलो म्हणून। फटींग तो भुरगो। तेका जेन्ना हेणें तेज्या धाकट्या भयणीन फोन करून तेणें फोन केल्लो तुमचे सिद्धी आपल्याक दिसलेले बस स्टँडार अशें म्हणून जेन्ना तेका सांगलें न्हू तेन्ना तेका विचारलें कपडे कितें घातलेले आसले आनी ते काळी पॅन्ट घालता म्हणून अख्ख्या तेंच्या गांवांत सगळ्यांक खबर आसा। आनी तो भुरगो सिनियर तेज्या वांगडा शिकपी आनी तेणें ब्लॅक पॅन्ट घातले, टी शर्ट कितें घातलेलें म्हटल्यार तेज्या भयणीक तेणें आन्सर दिवंक ना म्हणून म्हाका त्या भुरग्याचोय दुबाव मारता। तेका कोणी तरी ही केस मिसगायड करपाक दिले काय कितें आनी आतां ताणें सांगलें आपल्याक कामा वयलो काडलो म्हणून। कामा वयलो काडलो जाल्यार तो बशीन अजुनूय आसा थंयसर। ही एक फटींगपणां जालेली आहा। दुसरी गजाल आमी आतां डॉक्टरा कडेन येता। जेन्ना चोरून ना जालें म्हणटा, जेन्ना पोस्टमॉर्टमाक लागून हांगा बांबोळे हॉस्पिटलान जेन्ना व्हेलें तेका जाल्यार डॉक्टरान मेन्शन करूंक ना बॉडी हांगा केन्ना हाडली ती। बॉडी म्हणजे ते मेला, सिद्धी मेला हांगा बॉडी हाडच्या 24 वरां पयलीं केन्ना बॉडी व्हेली डॉक्टरान तें कित्याक मेन्शन करूंक ना। बॉडी थंय केन्ना पावली ती डॉक्टरान कित्याक मेन्शन करूंक ना। दुसरी गजाल हांव तुमकां एक सांगता, सिद्धी हे भुरगें अशें आसा मोटरसायकल चलोवपी, कार चलोवपी, बापायन तेका आज पर्यंत मागलेले कितेंच वस्त दिवंक ना अशें जावंक ना। सगळ्या फॅमिलीक लाडके भुरगें आसले। हो बापूय आबूज जालो कारण एकूच की वाडलेले भुरगे मेले आनी तो कसावीस जालो आनी ते भुरगे व्हेले तेणें आनी तेणें जळयले। खरें म्हणून जाल्यार ही बॉडी जर त्या वेळार थंय दवरलेली जाल्यार खूब बरें जातलें आशिल्लें। तें जालें। दुसरी गजाल, जर तुमी पळयल्या बॉडी फूल नेकेड आसा, फक्त अंडरवेर आसा तेजी। ती जी आसा खंयचे एक चेडूं तो म्हणटा डॉक्टरान सांगला की तेका हांगा हाडच्या पयलीं 24 वरां पयलीं ते मेले। हेचो अर्थ ते आदले दिसा 12ंक मेले। आदले दिसा जर ते 12ंक मेले जाल्यार ते भर दिवसा ते आपले कपडे काडून उडी मारता तेका कोणूच पळयना। हे एक पिशापणां। हांगा आमकां अशें दिसता जो एक्यूज आहा तेणें ऑलरेडी डॉक्टरा कडेन हात मेळयल्ले आसा अशें आमकां दिसता आनी डॉक्टरान पयशे घेवन हे सगळो अहवाल भायर उडयला। 4 जाण तुमकां जेन्ना कळ्ळें आंकवार चेडूं ते तुमी बॉडी तेका हें करपाक तुमी कमिटी हें केली, फॉर्म केली आनी तुमी 4 जाणां तपासून गेले। तुमकां एकट्याकूय अक्कल येयली ना की बाबा तेजी कांयच सिस्टम तेजी तुमी काडलें ना। एक आंकवार फुडें तेका रेप जाला काय, तेका कितें ड्रग्स दिला काय, तेका कितें इंजेक्शन मारला काय, एक कशा रितीन ते मेले तेच्या तुमी सांगता पोटान काय मेळूं ना, तेच्या लंग्सान काय उदक मेळूं ना जाल्यार कितें म्हणटा। आज तुमी दाखयता आमकां पोस्टमॉर्टमाचेर आज तेंच्यांनी दाखयला की तेका 3 हांगासर हातीक डॉट्स आहा, 2 हांगा एक हांगा चेपून धरलेले। हांगा इल्लीशी रेंव मेळ्ळा तेका। म्हणजे अशें म्हणणें आसा एका डॉक्टराचें की तेका भर उदकान व्हरून मारूंक ना, तेका म्हणजे उदका भायरूच मारला। ही स्कायलाटा केस 102% ही स्कायलाटाची केस। स्कायलाटाची केस परत पोस्टमॉर्टम हेका लागून जाले की तेजी आवय केरला आसलेली म्हणून। आनी हांगा हेच्या बापायन रोखडे भुरग्याक व्हेले
हेतून म्हाका पॉलिटिक्साचो व्हडलो हात आसा कसो दिसता. जेन्ना हेजो आमदार हो कार्यकर्तो आपलो जर म्हणटा काय तेणे ताका मार्गदर्शन करूंक जाय आसलें. तुजे वाडलेले भुरगे हे अशे अचानक मेले कशे आनी कपडे काडून गेले कशे. तूं बॉडी घेवन नाका, सारकी चवकशी करूया आनी मागीरच पळोवया. तो तानावडे आनी तो टिकलो तेंच्यांनी दोगांनी वाट लावन दवरली. तेंचो बी कितें हात आसा काय एकुजाक लिपोवपाचो? सरकार हेतून ते लिपोवपाचो प्रयत्न करता काय अशें दिसता. खुबश्यो गजाली अश्यो असतात ज्यो गजाली इनोसंट लोक हे हांकां खबर आसना. हांकां आमच्या सारक्या लोकांनी मार्गदर्शन करूंक जाय आसलें. आमी ऑलरेडी पयलीं स्टेटमेंट दिल्लो आसा की आमी सांगलेलें आसा हो मर्डर जावंक शकता, जातलो. स्कायलायटाच्या केशी प्रमाणे हो जाला आनी हेजे व्यवस्थीत चवकशी करूंक जाय. एका 21 दिसा उपरांत पोस्टमॉर्टम आनी पंचनामा कॉपी मेळ्ळ्या. कलंगूट बिचार 2 वरां पयलीं हें आसलेलें आनी त्या डॉक्टरान आमकां अशें सांगलां पयलीं तेजी बॉडी अशी आसली आनी ताका लागून तेजी फाट काळी जाली, म्हणजे दाबून उरल्या आनी मागीर बॉडी तेजी अशी केली. ही बॉडी कोणी कितें केली? ही बॉडी अशी कोणे कितें केली? ही बॉडी अशी कोणे कितें केली? 2 वरां बॉडी थंयसर आसलेली. कितें केलें? कपड्याचो आज पर्यंत सोद लागलो ना. डॉक्टरां म्हणण्या प्रमाणे 24 बॉडी हांगा हेतून हाडली. केन्ना हाडली ते डॉक्टरान बरयलें ना. तो तेजो कॉलम आसा तो ताणें ब्लँक दवरला. बॉडी समज आमच्या हेज्या प्रमाणे समज 12 जर हाडली जाय, आदले दिसा सकाळच्या 12 ताणें जीव दिवपाक जाय आनी तो जर जीव दिला जाय भर दिवसा कोण कपडे काडून जीव दिना. तुमी बारीक दुसरी गोश्ट पळया, चेडवाचे केस बरे बांदलेले आसा. केस बांदलेले आसा. म्हाका सांग मरच्या पयलीं ते सगळे केस बीस बांदून मेले, कपडे बिडे काडून मेले, ते कितें? केसात क्लीप थंयच्या थंय आसा. होय आमचो दुबाव आसा. दोळे खाऱ्यापणान आमी डॉक्टरां कडेन चवकशी केल्या. खाऱ्यापणान दोळे उदकान पडल्या बरोबर दोळे पालवता. एका खाऱ्यापणान दोळे हेजे पालोवंक ना, हेजे दोळे उठते, केस हेजे ओपन, हांगा वयले कपडे हेजे ना. ते काय मेंटल न्हू. म्हाका तो भुरगो जो म्हापशा बस स्टँडार आपल्यान ताका पळयलें म्हणून लोकांक पळय मिसगायड केले तेजे वरसून म्हाका दुबाव त्या भुरग्याचो सुद्दां मारता. आज ह्या लोकांनी जितल्या लोकांचे नंबर दिले, कोण ताका वळखीचो आसा, कोण चेडूं आहा चेडो, तांकांच थंय आपयलें जाता. हे रॉंग. तुमी सदांच लक्षांत दवरात. डॉक्टर जे आसा न्ही, एखादी मनशाची झगडी जर जाली जायत न्हू जाल्यार डॉक्टरान मॅडिकलाक जेन्ना पुलीस धाडटा, डॉक्टर जर सिंपल इंजुरी म्हणून जर दिली जाय जाल्यार पुलीस त्याच हेज्या प्रमाणे कारवाई करता. आनी हांगा तेच जालां. डॉक्टरान आपली बाजू अशी करून दवरली की पुलिसांक तेजेर खंयच्याच वाटेन काम करपाक ताणें दिलें ना. खरें म्हणून जाल्यार डॉक्टरान तेज्या पोटांतलें कितेंच काडून दवरूंक ना. पोटान तेजें अन्न जेन्ना मेळोंक ना, डॉक्टरान ताका आनी कितें दिवन तें बेहोश केला काय, ताका आनी कितें दिल्लें काय, हे सगळें काडपाची चड गरज आसा. आंकवार भुरगे ताका रेप जाला काय हेंय पळोवपाची गरज आसली. ते 4 जाण डॉक्टर थंयसर कितें करताले? धाडा तांकां घरा कडेन. ह्या रितीन चवकशी खरें म्हटल्यार जावपाक जाय. खुबशे वायट ह्या फॅमिलीक लागून जाल्ले आसा. आनी अशी गजाल जेन्ना पुलिसांक डॉक्टरांनीच जेन्ना मिसगायड केलें, म्हाका अशें दिसून येता त्या डॉक्टरांनी पयशे खाल्ले आनी खंयच्या खंय केस भायल्या भायर काबार केली कशी दिसता. आनी पुलिसांक सुद्दां मिसगायड करून दवरले. आनी तो टिकलो एक चेडवाची लग्न पत्रिका घेवन येयल्ल्या भशेन तेजी डेड बॉडीची सर्टिफिकेट तो घेवन येता. लस दिसना का म्हणटा. एखाद्या भुरग्याक मेला जाल्यार तो तेजी डेथ सर्टिफिकेट घेवन तो वयता तेज्या घरा कडेन. तो तुजो कार्यकर्तो. तुवें खरें म्हणून जाल्यार ताका सांगूंक जाय आसलें बॉडी घातले नाका, आमी पळयता कितें जाता तें. घरांतले भुरगे ना जाता, बशीन हाडून सोडलेले भुरगे खंय देवले, कितें केले, मोलान पावले ना पावले, कशे पावले आनी कोणाचे सांगण्यार ते गाडयेनसून देवले. हेजो अभ्यास खरो म्हणल्यार जावपाक जाय. आमी आतां DYSPक आनी SPकूय मेळटली तेंच्या फॅमिलीक घेवन आनी आमचें कितें जें मान्य आसा तें आमी तेंच्या फुड्यानूय मांडटले. ऑलरेडी आमी सांगलां पयलीं पासून की तें मर्डरच म्हणून. आनी काल ऑलरेडी ताणें लेटरूय दिला की ताका जे वायट दिसता खंय खंय तें सगळें मेन्शन करून थंयसर दिल्ली आसा कलंगूट पुलीस स्टेशनार. आमकां जाय हेजेर अशा रितीन इन्क्वायरी जाय. सगळ्यान पयलीं म्हाका ते 4 डॉक्टरांक घरांत हाडा आनी 201 ह्या प्रमाणे तेंचेर भितर उडोवन तेंचेर इन्क्वायरी करा. मिसगायड करपी हे डॉक्टर, सिंपल इंजुरी म्हणपी हे डॉक्टर, आज त्या भुरग्याक पोटान हे कशे येयले 3-4 ड्रग्स कशे येयले. फाल्यां तुमी आनीक कितें जातलें म्हणटले.
अरे ते फक्त चड्डे मिळाले तेका रेप झाला का ना हे तुम्ही पळयले ना कशे तुमच्या घरात कोण भुरगी मला ना अशा रीतीने तुम्ही त्या भुरग्याचा अपमान केल्या भशेन काय लोक अशे व्हरून उडयले कित्याक ते रस्त्यावयले भुरगे अशेच मेळे तुमकां ते लावारीस असलेले त्याचा कोण नसलेलो आदल्या दिसापासून ते मिसिंग असलेले मिसिंग असताना सुद्धा तुमका डॉक्टरांक अक्कल ना मेले नो पाड पडला तुमचे आमकां हांव जाल्यार सरकाराक सांगता प्रमोद सावंता जेचेकडे गृह खातें आसा ना जाल्यार तूं ते गृह खातें सोडून दी तूं हिम्मत कर आनी ते चारूय डॉक्टरांक घरात हाड तेंचेर इन्क्वायरी बसय कित्याक तेंच्यांनी अशें केलें काय म्हणून आनी बॉडी व्हरपाक लागून पुलिसांनी इतले फोर्स कित्याक करपाक जाय आसलो तांकां कितें अशें लागून गेल्ले अरे ते मिसींग असलेले सगळ्यात पयलीं एक तकलेन येता एक वाडलेले भुरगे जर अशे घरांतसून ना जाले न्हू जाल्यार एक येता कोण तरी बॉयफ्रेंड हांगा गेले आसतले ओके 80% तशें आसता पण 20% तशें आसना बापूय छाती टोकून सांगता हांवें ताका बशीन बसयला तो आतां इतलो हें जाला कन्फ्यूज जाला की ताका खंयची बस ती सांगपाक कळना तुमचें काम कितें सगळ्या बसवाल्यांक हाडून तांकां 41 करून बसोन तेंची चवकशी करपाक नाका बाबा ताका कोणी गाडयेनसून देंवले खंय देंवले कितें हें केलें हें जावपाक जाय न्हू तुम्ही त्या डॉक्टराच्या अहवाला प्रमाणे 10 दिसा उपरांत SP सांगता अरे उन्होंने कुछ नहीं रखा अरे मागीर कोणाची जबाबदारी मागीर त्या डॉक्टरांक घरात हाडपाचें न्हू तुम्ही चोख जावन जर कमिटी करून जर त्या भुरग्याचे पोस्टमॉर्टम करता कितें करूंक सोदले तुम्ही फक्त एकूच की ताका हांगा इल्ली रेंव मेळ्ळी आनी तेणें उदकान बुडोवन ते मेले म्हणून आनी कपडे काडून मेले म्हणून हें सांगपाक तुमकां दोतोरा बाकीचें तुमकां कितें इन्क्वायरी करपाक जाय तें तुमकां कळना ताका ड्रग्स मेळ्ळा काय ताका कितें आनीक कितें दिला काय बेहोशीचे वखद ताका रेप जाला काय हे सगळें कोण करतलो आमीय करतले मागीर तुमी दोतोर कित्याक आज जर ही बॉडी जर घेवंक नासली न्हू बापाय खरें ताका खरें म्हणलें जाल्यार तेच्या आमदारान ताका फसयलो आनी आमदार म्हाका दिसता की तो एक्यूज आसा ताका लिपोवन दवरपाक लागून एका मिसगायड केला ताणें आमचो आरोप आसा हेंचेर की आज एक वाडलेले भुरगे अशें ना जावप आनी आज गोंयभर सगळे कडेन नाका जाल्लेच चल्लेले आसा क्रायमूच सारको ना क्रायमाचे जे कितें हातीन दवरूंक जाय तेच आमकां खातें आसा ते बरोबर मनशा कडेन ना अशें दिसता आमी सुरक्षीत ना खबर ना खंयसून येवन कोण गन मारतलो खंयसून येवन कोण फातर मारतलो खंय व्हरून म्हाका कोण रेप करतलो हें सुद्दां म्हाका खबर ना असलें ह्या गोंयान घडटा आमी गोंयान सुरक्षीत ना आनी हेका कारण हें सरकार आसा उलयतली तुम्ही तुमकां जर जाय कोणाक तेच्या बापाय कडेन कितें विचारपाक आतां तुमकां प्रत्यक्षात तो येयल्लो आसा तुमी विचारा हे ते भुरगे हे तेच्या मावशेचे चेडूं हेच्या बद्दल उलयले गेले की हे 1 वर्स पर्यंत हेच्या घरान आसले म्हणून नो ते सांगतले तुमी सांगू तुमी विचार ते आमगेर फक्त 17 दीस रावले ते 2 दीस पयलीं येयले आनी तेच्या उपरांत तेची भयण सिमरन येयली आनी 17 दीस रावला तशें आमगेर तेंची झगडी बीन कांय जावंक नासली बरे भशेन गेले तेची डॅडी व्हरोंक येयल्लो दोगांय जाणां गेले आनी काय मोबायला बद्दल तुका कितें खबर आसा मोबायल म्हणजे म्हाका तशें कितें खबर ना मोबायल ते यूज करताले चड यूज करिनासले मोबायल फोनार बीन आमगेर आसतना अशें चेड्या वांगडा बी उलयनासले ते म्हाका कांय खबर ना कितें डिस्टर्ब असली ती डिस्टर्ब बीन थंय कांय ना बरें आसलें पयलीं तरी कोरोना खातीर मातशें हें आसलें आतां तें बरें आसलें आतां ताका कांय प्रॉब्लम नासलो आनी ती उलय बी नासली पयलीं कोरोनाचें उलय आतां कोरोनाचें ती कांय उलयनासलें तें आतां उलय आसलें तुम्ही म्हणले की ग्लेनान सर्टिफिकेट दिले म्हणून हां ग्लेनान सर्टिफिकेट दिले म्हणून डेथ हय. सर्टिफिकेट पडट्या टायमार तो घरा कडेन स्टेटमेंट बॉडी तेची घेवन गेला तुजे चेडूं हे पळय बुडोन मेला म्हणून आपूण हाडला म्हणून तेन्ना थंयसर बायलांनी ताका नाका जाल्ले उलयले तूं कितें रे घेवन येयला का म्हणून तसं न्हू डेथ सर्टिफिकेट कोणून मेलो जाल्यार 1 म्हयन्यान दिता न्हू त्या दिसूच रेडी जाली तेंची खबर ना ताका कितें तरी पेपर हाडून दिले पळय ताका हां सुसायड केले म्हणून ताका पेपर हाडून दिले NOC तुजे चेडवान सुसायड केले आनी ही सर्टिफिकेट तेजी म्हणून घेवन येयला डेथ सर्टिफिकेट न्हू ना तुम्ही विचारा ताका बापायन ताका बशीन चडयला आणि तुम्ही म्हणले की पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान अशें कांय येवना की बाबा लंग्सा उदक पडलें तशें येयलें की काय पोटान पळय डॉक्टरांची सगळ्यान पयलीं हांव सांगता तुमकां चूक जाल्ली आसा मिसगायड डॉक्टरांनी केल्ले आसा जेन्ना तुमी चोख जाणां डॉक्टर म्हणजे
पोस्टमॉर्टम करता तुम्ही प्रत्येकाने वेगवेगळे चौकशी करून त्याची हे करपाक जाय असले पोटान जर तेजे 12 वरां पयलीं ना सॉरी 24 तेजे पोस्टमॉर्टमाचेर बरयला 24 वरां पयलीं ते मेला म्हणून डॉक्टरान ते मेन्शन कित्याक करूंक ना तेजी बॉडी अमक्या टायमार हाडली समज दिसाची 12 हाडली जाल्यार आदले दिसा ते 12 मेल्ले हे स्पश्ट कित्याक बरोवंक ना बॉडी पोस्टमॉर्टम हाडल्या तेच्या पयलीं ते 24 वरां पयलीं मेला म्हटला जाल्यार तेच्या बॉडीन कितें 24 वरां मेळ्ळे अन्न जर तेच्या पोटान कांय नासलेले बाकीचे कितें घेवपाक जाय म्हणून कळ्ळेना डॉक्टराक फातर रे ते केला 100% कोणीतरी आता काय बसून द्यावं लागलं कोणीतरी वाढ कोण तिथले जातं कोणीतरी असं यायला कोणी नाही. कोण त्याच्या मार्गार असलो कोणाक खबर आसा अशें काल तुम्ही कंप्लेंट केली त्याची मर्डर झालं मला काल ह्याच्या पहिले तेंच्यांनी आपलो दुबाव सगळो घातला ह्याच्या पहिले तुमचा दिसून ना की त्याचे मर्डर झाले मला आपण भानगड केली जाणार मरे तेंच्यांनी आता त्याचे बॉडी एक हेजे आसले त्यांनी आमकां जे बॉडी दिता आसतना जावन त्या पुलिसांनी जावन तेंच्यांनी पीएसांनी तेणी सांगलां कांयच ना म्हणून सांगला स्ट्रेट कांयच ना म्हणून हांव कितें म्हणटा आमकां ती कांय आयडिया ना न्हू ते हे मागपाची तेंच्यांनी ते दिल्ली जाल्यार हांव 4 दिसांनीच ती कंप्लेन करतलो तेंच्यांनी 20 दिसांनी दिला आतां हांवें जेन्ना साहेबाक फोन केलो आमकां ती पोस्टमॉर्टमाची हे कॉपी जाय म्हणून तेंच्यांनी ती आमकां 20-22 दिसांनी हाडून दिल्या नाजाल्यार आमकां केस तेंच्यांनी दिवंक ना केस तेंच्यांनी लिपोवन दवरल्या कित्याक ताका घाये जाल्ले म्हणून आमकां कांय खबर ना आमकां जेन्ना ती पोस्टमॉर्टमाची हे कॉपी पळयल्या पळय तेन्ना आमकां कळ्ळें की ताका घाये पडल्या म्हणून ती मर्डर जाला म्हाज्या हेका माझ्या कडेन उलोवनूय दाखय बॉडीचेर गावे असले हेचे हातीचेर आनी पांयांचेर रगात केणी आसले म्हणून हे जालें कोणा कडून एडवायस घेतलो आनी ते डॉक्टर हे करून मागीर ताका ती कंप्लेन केल्या की मर्डर त्याच्या जालें वयल्यान तुमकां दुबाव येयलो की त्याचे मर्डर जालो हय मागीर ती डिप्रेशनान आसली कितें अशें तुमकां दिसता हां डिप्रेशनान बी असले ते एप्रिलान हे जाल्ले पूण आतां कितले एप्रील मे जून जुलय ऑगस्ट 5 म्हयने इतके दीस काय हे ना न्हू आतां बरें आहा सगळें ओके जाल्लेच म्हणून कामाक घाला तितून नाजाल्यार आमी कामाक ताका धाडचे ना ते दीस कोरोनाक लागून तसो डिप्रेशनान वचना ना 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 तशें ना सारकें ओके आसलें तशें कांय ना ताका एकाच दिसाक दूर येयला कळ्ळें मागीर दूर ना ताका पण ते रेग्युलर कामार वयताले घरान बी तसो काय प्रॉब्लेम कांय ना कांय ना कांयच ना तुमची डिमांड कितें आसता आमचो डिमांड म्हणजे कितें जेन्ना हांवें ताका बशीन बसयला ते आतां मोल्डी गांवा कडेन पावला तो CC कॅमेरा ओपन करपाचो आनी आमकां बागा टू कालांगूट ते कशें प्रायवेट आसो नाल्यार गव्हर्मेंट आसो सगळे कॅमेरा ओपन करून आमकां दाखोवचे तितून कितें मेळटा जाल्यार आनी अशें एक म्हाजेच चेडूं अशें ना किंवा कोणूय इतकें हें जालें हांकां कांयच मेळना हेंच्यांनी अशें दोंगरा वयले सुद्दां बॉडी सोदून हाडून एक कॅमेरो ते आतां जाल्यात हे 10 वर्सां हेच्या पयलीं कांयच पुलिसान इन्क्वायरी जावन कोणाचेच कांय करूंक नाका अशें म्हणटा हांव आतां हें तांकां आतां कित्याक मेळना येवंक धागो दवरप कित्याक मेळना आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा म्हापसा RTO जो आहा म्हापसा बस स्टँडाचेर तेचे CC कॅमेरो कित्याक ना की हांव तेचे RTOचेरूच ब्लेम करूंक सोदता तेजेर कित्याक लक्ष तेणी दिवंक ना क्लिनरान फोन केल्लो तो क्लिनरान फोन केल्लो ते चेडवाक बापायक केलो मागीर ते चेडवान फोन घेतलो कोण उलयता तर आपूण अमको उलयता मयड्याचो भुरगो आपूण रिकॉर्डिंग आहा आमचे रिकॉर्डिंग आसा आमचे कडेन जाल्यार कितें जालें ना सिद्धीक आपणें थंय पळयल्ले कितें कपडे घातलेले जाल्यार काळी पॅन्ट घातलेली टी-शर्ट कसले घातलेले तो ताका सांगूंक सोदूंक ना तो ताका सांगूंक जालें ना तूं सांग रे त्या भुरग्यान तुका फोन केला रिलेशन आसा तो वळखता ताका सांग नाही ना ताका एक क्लेम येता की ते तूं सांग रे तुमी तेजो म्हाजे कडेन फोन तेणी दिल्लो तो म्हणालो आपूण ताका इस्कॉलानसून वळखता म्हणालो आपूण मड्यात रावता म्हणालो ते 11 सुमार 11:30 सुमार बस स्टँडाचेर उबे आसले मास्क काडले तेन्ना आपूण ताका वळखले म्हणालो
आनी तितले म्हणून हांवें म्हणलें तूं ताका खबर खाता रे तर अशें सांगलें मागीर म्हणूंक लागलो 10 मिनटांनी आपली बस सुटली म्हणून मागीर सकाळी आपूण म्हणूंक लागलो ताका मिसींग जालां तें पळयलां आनी तेन्ना आपूण त्या खातीर म्हणून तुमकां फोन केलो म्हणून ते इन्शॉपाक कित्याक आदले दिसा ताका आपूण पळयल्लें म्हणून म्हणलें तितल्यान म्हणून आपली ती बस सुटली म्हणूंक लागलो पूण उबें आहा तें आपूण शुवर ताका पळयलां म्हणून आतां खरें खोटें तें देव जाणा म्हाका अशें दिसांक येता की ताका 2 दीस पुलिसांनी हाडून ताका भितर दवरचो आनी सारकेंच ताका विचारचें तेजी इन्क्वायरी जावंक कित्याक तो खरो मनीस सांगता तो एकूच आहा ह्यो प्रूफ आनी कोणूच प्रूफ ना तेजी इन्क्वायरी जावंक हाडला ताका आनी बेश्टो सोडला आनी ताका भितर दवरचो मारचो आनी तेजें सारकें विचारचें ताका सोडपाचो तुमकां तेचे डावट येता डावट येता ना, ताका लागून न्ही. खरेंच बस स्टँडाचेर तुमी कित्याक विचारता? कित्याक? सीसी कॅमेरो ना म्हणून तो खरो सांगता काय कितें सांगता तें तुमकां तेजे म्हाका जाय. सस्पेक्ट आसा तो तुमकां कित्याक फोन करता समज तुमकां तेजी काळजी काय नाशिल्लें म्हणून समज तुमकां अशें कित्याक दिसता एखादर केस मिसगायड करपाक लागून तेणें तशें कळला जाय म्हणजे ते गेला खंय म्हाका एक सांगा बस स्टँडार ताका एकट्याकूच दिसलें मिसींग आदले दिसा जालें म्हणून फुल्ल गोंयान थलथलो मातलो सगळ्यांच्या मोबायलाचेर त्या सिद्धीचो फोटो येयलो आनी ताका एकट्याकूच थंय दिसलें ताका एकट्याकूच तुमकां कळना तो कितें म्हणटा की तेजे वळखीचो म्हणून कोण तरी तो तो तेजो क्लासमेट सिनियर तो सो समज ताका दिसता की ना मिसगायड करपा ताका कळपाना आयलें की आपूण फोंडा पडटलें म्हणून खंय ना खंय आपल्याक पुलीस सस्पेक्ट करतले म्हणटा अशें तो ना, मुद्दम ते- कित्याक करता आशिल्लो हे पळय आमी हां कितें त्याच खातीर हां. म्हाका तो जाव खरें का खोटें दोन तो फोटीकूय उलोवंक दोन शकता. वाजयली काय ना कळटलें बाबा खरेंच म्हणून ते केस खरें misguide तुजे करता. परत रिटर्न चेडू येयला म्हणून म्हाका कळटलें बट तेजो हितून तेजो कितें फायदो तशें आनी समज तो खरें उलयता जाल्यार बेश्ट तेजे मारप तेजे अशें आसा न्ही काय न्हू म्हाका खरें तें कळंक जाय म्हणजे तेजे आनी हे केसीन तेजे कितें कनेक्शन त्याच्या आसा हितून म्हणटा दिसपाचो असो प्रश्न काय ना कित्याक तेजे सीसी कॅमेरो ना न्हू दुसरी ना गजाल बट तो गरजे शिवाय आपूण बेश्टो फोंडान पडूंक वयचो ना न्हू हय तो कितें तुका तरी हेल्प कनेक्शन आसा हय तेजे आनी तो तुमकां हेल्प करपाक ट्राय करता न्ही अशें जाता न्ही तें आनी तेणे कितें सांगलें न्ही आपल्या दुसऱ्या दिसा कामावयलो काडलो हेंकां मॅसेज दिता म्हणून ताका कामावयलो कोणें काडलो कित्याक काडलो हो एक प्रश्न आसा दुसरी गजाल आसा तेजे कडेन मोबायल नासलो सिद्धी कडेन ते कोणाच्या इशाऱ्यार बस स्टँडार पावले कोणें ताका थंय बस स्टँडार आपयलो कशें आपयले हेजी चवकशी जावपाक जाय न्ही फॅमिलीचें म्हणणें आसा की तेजे कडेन मोबायल नासलोच म्हणून पोस्टमॉर्टम रिपोर्टात ते तेजे घावे जाल्ले ते दाखयल्ले आसा पळयल्ले आसा हय दाखयलें तेजेर आनी एक मेळटा की ते वर्जीन आशिल्लें तीन दाखयल्या म्हणून ते खरें आशिल्लें उजव्या हातीक एक आनी 2 पांयांक दाखयल्या हे जे 2 पांयांक दाखयले हे पयलीं कित्याक येयले ना ते जाय हे पयलीं कित्याक येयले ना रिपोर्टान ते वर्जीन म्हणून अशें येयल्लें कांयच तेंच्यांनी चेकींग करूंक ना न्हू वर्जीन ना पर्जीन कांयच करूंक ना कित्याक करूंक ना हांव तें म्हणटा एखादी चेडवाची बॉडी नेकेड तुमकां मेळटा अशें रिपोर्टान काय ना म्हणटा तुमी अशें पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान रिपोर्टात अशें कांयच ना कांयच दिवना फक्त जीव गेला हांगा इल्लीशें देंव मेळ्ळ्या आनी तें मेळ्ळा रे आनी भर दिवसा जर डॉक्टर म्हणटा हांगा हाडच्या पयलीं तेजी 24 वरां पयलीं मरण जाला बॉडी केन्ना हाडलें तें डॉक्टरान मेन्शन करूंक ना जर 24 वरां पयलीं जर तें मेला जाय जाल्यार भर दिवसा कपडे काडून उदकान मोडटले आनी पॅन्ट तुमकां खबर आसा चेडवां आजकाल कितली टायट घालता ती घालपाक 2 वरां देंवोवपाक 2 वरां असली पॅन्ट विदीन 24 वरां भितर बॉडी मेळटा जाय जाल्यार ती फातराक लागूंक ना खंयच्या काट्याक लागूंक ना आनी कपडे सहज गेले वाव कितली बरी गजाल तर भाई म्हाका एक सांग तुमी स्टेटमेंट जेन्ना फर्स्ट टायम स्टेटमेंट हे केला तेन्ना तुमी सांगला की शी वॉज डिप्रेस आसली ती अशी स्टेटमेंट कितें दिला तुवें तुम्ही पहिली स्टेटमेंट दिलं ते डिप्रेशन ना असलेले कारण लास्ट फर्स्ट स्टेटमेंट बरोबर आहा. म्हणजे चेडू ना जाल्यार म्हणजे तितून हांवें कितें उलयलां कितें केलां तें म्हाका म्हाज्या हातून पण तुमी दिला न्ही तशें ना म्हणजे तेणी म्हापसा पुलीस विभाग हांवें सांगलेलें अशें अशें मातशें म्हणजे कितें तेचो कोणूच ना म्हणून म्हाका खबर आसलें म्हाज्या भुरग्याचो म्हणून केन्ना मातशें म्हाज्या चेडवाक हें कर आयज खरें तुका सांगता म्हाजें चेडूं आयज तेणी तर एक्शन घेतलें तर म्हाजें चेडूं शुवर आयज मेळटलें त्याच्या खातीर ना ते विचार ना तुवें सांगला की ती डिप्रेशनान नासली आनी ती सुसायड करपाची अशी कितें स्टेटमेंट दिला तुवें ना हांवें तशें कांय दिलें पर अशें स्टेटमेंट ना की तुवें अशें स्टेटमेंट दिला करून ना She was in depression. सुसायड करता तेका कामाक कोण धाडटलो म्हाका सांग पळय हांव घरान एखादी दवरता चेडूं आपूण मरतले म्हाजी बॉडी तुका सांजचे मेळटले म्हणटा जाल्यार ओ बापूय ताका घरा कडसून भायर काडटलो आसलो जो बापूय इतलो अपुरबाय करतालो त्या भुरग्याची ओ बापूय ताका भायर काडटलो आसलो ती फटींग गजाल सगळी आतां भाई आतां कितें तुका CBI इन्क्वायरी जाय आतां कितें जाय तुका
म्हाका आतां सीबीआय इन्क्वायरी म्हणजे कितें चेडवाक जेन्ना बसयला बसीन पळय ते म्हापसा कशें येयले आनी म्हापसासून ते कळंगूट कशें गेले आनी आख्खी रात खंय रावले कळ्ळें तुका हिशो आख्खी रात खंय रावले आनी मिसींग जालें हांवें कंप्लेंट केलो बर्थ डेट सर्टिफिकेट सगळी दिली. दुसरी गोश्ट कितें हेंच्यांनी आमकां 10 सुमार सांगला ती बॉडी आहा म्हाज्या फ्रेंडान सांगला म्हाकाय सांगना ती म्हटल्यार तेंच्यांनी ती बॉडी बेकायदेशीर कशी येयली हे प्रायवेट एम्बुलन्सीन कशी येयली ती गव्हर्मेंटाची एम्बुलन्स ताका कित्याक ना आं दुसरे फोटो तो हेचो काडून सगळ्याक तेंच्यांनी व्हायरस केला. दुसरी गोश्ट कितें आहा ताका ते घायल जाल्ले म्हणून आमकां ते पयली बॉडी दिता आसतना कित्याक सांगना ते तेंच्यांनी फटिंगगिरी कित्याक केल्या त्या हेंच्यांनी डॉक्टरांनी हे व्हडले हांव तेंचेर ब्लेम करता. तशें करून म्हणून जावं PSIन सुद्दां तशेंच केला कांयच ना म्हणून सांगलें तेच्या बॉडयेक म्हणून इतके दीस लेट कित्याक पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट दिवपाक तेंच्यांनी लेट कित्याक लायली आमकां. डायरेक्ट कळंगूट पुलिशेक दिला आनी आमकां बॉडी दिता आसतना सगळें कवर जाता न्हू केन्ना कित्याक दिवंक ना तेंच्यांनी बॉडी दिली म्हणजे पोस्टमॉर्टम रिपोर्टूय दिवंक जाय तेंच्यांनी कित्याक दवरला आपले कडेन. एक म्हाका सांग पळय तुवें चेडूं सिद्धी व्हरोन हांगा ग्रीन पार्का कडेन पावयल्ली तेका बसीन बसली तूं बस स्टँडार कित्याक बसून म्हापसा आरे पयस ते सदांच कितें म्हणटाले ती थंय बस स्टँडाचेर पावयले काय एक 10-15 मिनटां थंय टायम पिड्यार जाता थंयसून बोरल्या काय चूक करूंक वयता म्हणून ती म्हाका आमी आतां आदी 3 म्हयने ताका थंय बसयला हेणी ह्या चेडवाक. पोस्टमॉर्टम करतना तुमकां फुडें घेयनात ती घेता न्हू घेयना खरें म्हणजे ती तेंच्यांनी घेता एक्सिडेंट बसून जाला जाल्यार ते व्हरता व्हरता आवय बापायक व्हरोंक जाय आसलें तुका कितें एकले कोणाक व्हरता ते पळय फॅमिली डॉक्टरांचो आमकां आमी 100% डॉक्टरांचेर ब्लेम करता कारण एकूच की तुमी कमिटी केली 4 जाण डॉक्टरांनी तुमी तपास केलो म्हणून एक सिनियर आनी 3 पूण हांव कितें म्हणटा ताका जे घाये आसले पळय ते आमी काय ती बॉडी पळोवंक ना तुमी धाडल्यात न्हू ती बॉडी कितें रे आनी आमकां बॉडी दिवन तुमी मागीर ते कशें घातल्यात पोस्टमॉर्टम ताका घाये आहा म्हणून आमी तुमकां विचारला ते बॉडयेची कितें घाये आहा म्हणून आमी तुमकां विचारला तुमी कशें घातल्यात तुमी ते चोरून कित्याक दवरल्या आमी काय तुमकां विचारूं तुमी ती बेकायदेशीर बॉडी येयल्या ती बरोबर आहा आमी कितें ती बॉडी पळोवंक गेल्या हात पांय पळोवंक गेल्या आमी आमच्या टेन्शनान आमी आमच्या दुकानान. तुमचो डिमांड कितें सारको डिमांड म्हणजे कोण तो कोणी कितें केला ते कोणी कर्म केला जावं कोणी मर्डर केल्या तो आमकां ताचो शोध लागचो जावं आमकां ते न्याय दिवचो. आनी कोणाक दुबाव कोणाचेर आहा तुमचे आमकां दुबाव कोणाचेरूच ना हे सगळे पुलिसांनी आमकां कोणी तरी आमी आतां कंप्लेंट केल्या त्या प्रमाणे आमकां कितें तरी आमकां न्याय दिवचो आमकां कोणाचो दुबाव ना. आनी बसीनसून डायरेक्ट कितें ते हेचेर पावोंक ना न्हू आनी म्हाका ते आतां विचार बस पावोंक ती ना. कलर जाणा पूण म्हाका कोण कितें आतां तें कांयच म्हाका समजना कित्याक हांवें ताका अशें भायर चड कशें बसीन म्हटल्यार हांव गेलो नंबर प्लेटूय तेजी पळयली आनी बसीर ते चडले आनी ते गेले आनी चलन तरी इल्लें तरी वयतले दिसतलें आसलें म्हाका अशें दिसता ते चेडवाक कोणी ते दमको 11:30-12 किडनॅप केला ताका उलोवंकूच ताका दिवंक ना आख्खी रातूच तेणी दवरला आपले कडेन आनी ती बॉडी हाडून उडयली. ते तुमकां धावे म्हणटा तेच्या पयलीं म्हणटा तेन्ना ते आसले तेन्ना कितें हातीर बी घाव आसले ना क्लीन तेजें खूब बरें तें. पळय आतां डॉक्टरांनी कितें म्हणलां की बॉडी हांगा हाडच्या पयलीं 24 वरां पयलीं ते मेळ्ळे तो भुरगो सांगता ताका 11:30 तेणें म्हापशा पुलीस स्टेशनार बस स्टँडार पळयलें दुबाव एक आसा की बस स्टँडार जर ताका हें पळयलें आनी बॉडी जर थंयसर 24 वरां पयलीं म्हणजे डॉक्टरान जें बरयलां 12 ते आदले दिसा मेळ्ळा जाल्यार ते बस स्टँडूच व्हरोंक जाय आसलें ते कलंगूट कशें पावले भर दिवसा ते चेडूं कपडे काडून कशें बाबा उडी मारतना ताका कोणेच पळयलें ना ते कितें तकलेन सुटलेले ते कोरोना जाला म्हणून मातशें डिस्टर्ब जाले इतले आनी कांयच ना तेजे ना कोणा वांगडा प्रेम प्रकरण आसलेले ना तेजे वांगडा कोणा वांगडा भानगड आसलेले मोबायल ते यूज करिनासलेले ते कोणाच्या इशाऱ्यार कदम हांगा म्हापसा बस स्टँडार पावले खंय ते देंवले आनी ते बस स्टँडार कशे पावले आनी कितें अशें कित्याक तेजे कडेन ना मोबायल ना तेजे कडेन कितें जाल्यार कशे पावले हेजेर कित्याक चवकशी करिना मोल्यान ते देंवले आनी थंयसून ताका परत कोणें पिकअप करून व्हेले. बरें म्हाजो एक डिमांड आहा की आयतार सोमार मंगळ आनी बुधवार सभे पडटा न्हू 3 दीस स्टाफाक मोलाच्या विचारच्या त्या भुरग्यांक
की ते कशें कितें काम करी काय म्हणून काय डिप्रेशनान आसले जावं कितें आसले किंवा बेजार जावन आसले ते तुमी ते डिमांडान ताका विचारचे मळान स्टाफाक थंय चौकशी करता हे खंय कळना का तेन्नाच्यान आतां हेणें काम बंद दवरला ते आनी एक दोन कितें उतरां सांगूंक शकता पेपरार अशें येयला कितें ते आमगेर झगडी जाल्ली परत वरसभर रावला थोडे पेपरार येयला बट ते आमगे 17 दीस रावले आनी 17व्या दिसा घरा गेले डॅडीक येवन मेळयला आनी झगडी जाल्ली होनामारीची झगडी जाल्ली म्हणटा ते लोकांक कळचें ना तेची भयण आसली आमच्या वांगडा तेका खबर नासतली झगडी जाल्ली कितें ना ती बेश्टीच लोकांची नांवां पिड्ड्यार करता पेपरार अशें कोणी सांगला म्हणून घातल्या अशें सांगता कितें आमी सांगला म्हणटा पुलिसांक हांवें विचारलें ते म्हणटा आपूण सांगूंक ना जाल्यार कोणाची हे स्टेटमेंट तो माझं स्टेटमेंट सगळं पुलिसां कडेन आहा आत्तां तेणी म्हणलें की 3 म्हणटा ड्रॉप करता तूं ड्रॉप करता काय ते ड्रॉप करता हांव ते ड्रॉप करतालें हांव घरा बसून येतालें तेंचें सेपरेट घर ते फक्त रावल्ले आमगे पण 17व्या दिसा ते घरा गेला म्हाज्या त्याच्या वांगडा हे आसली तेची भयणू आसली इफ झगडी बी जाली जाल्यार ते सांगतले आसले न्हू झगडी जाली अनामारीची झगडी म्हणजे व्हडली झगडी सगळ्यांक कळोंक जाय आसली आतां हांकां कोणी सांगलें तें म्हाका खंय कळटलें आनी तेजो बॉयफ्रेंड बी नासलो म्हाका तरुण भारताचे ते पत्र नांव घेऊ नाका त्याचा बॉयफ्रेंड बी नासलो म्हाका खबर आहा ते मेरेन बॉयफ्रेंड बी नासलो ते आमगे रावले पण तशें कोणा कडेन चेड्या वांगडा बी उलय म्हाका खबर ना तर हांवें आयकूंक ना केन्ना उलयल्ले ते फोन बी चड यूज करिनासलो बेस्ट कित्याक अशें लोकांची नांवां पिड्ड्यार करूंक जाय आतां पेपर वाचतले लोकांक सगळ्यांक दिसतलें खरें काय म्हणून पूण आमकां खबर आहा न्हू हें खरें न्हू तुमी अशें कित्याक केल्यात तर आपणाक खबर ना जाल्यार आपूण घालपाचें न्हू दुसऱ्यांचेर घालून कित्याक हें केलें आनी हे केसीचे हे येत ना न्हू पॉयंट येत ना मावशेगेर रावले हेंगेर रावले ते मावशेगेर कोणूय रावता तेतून कित्याक आहा तर बेश्टे कित्याक मदीं हें करून कितें केलां न्ही चोर सोडला आनी सावाक धरला हांगा बॉयफ्रेंडाक म्हणून हाडला आनी कोणाक म्हणून हाडला घरान बापायन मारले म्हणून हाडला सगळे केशीचे न्ही केस आसा एका वाटेन आनी व्हेल्या ती दुसऱ्या वाटेन आनी अशें करून सगळें मॅस करून दवरला कालाटाच्या केशी वेळार सुद्दां अशेंच जाल्लें ते ड्रग्स घेताले ते दर्या जेवणा चेड्या वांगडा भोंवताले हें करताले तें करताले अशें म्हणून ते नाका जालें केलें आज जर ती बॉडी 1-2 दीस जर मोर्दान उरलेली न्हू जाल्यार त्या बॉडीनसून आनीक कितें कितें मेळटलें आसलें हेतून सगळ्यान पयलीं डॉक्टरांची चूक आसा आनी डॉक्टरांनी सारकें तेंचो अहवाल सगळो कितें करूंक ना तेजें कितें तें सारकी चवकशी करूंक ना ताका रेप जाला काय पळोवंक ना तेज्या आंगान बाबा बॉडीन कितेंच खाल्लेलें जेवण ना जाल्यार हें चेडूं मेलें कशें म्हणून ताका ड्रग्स दिला काय ताका बेशुद्ध वखद दिलें काय मागीर ताका बुडोवन मारलें काय दोळे कित्याक उक्ते आहा तेचे केस कित्याक बांदलेले आसा आंगावयले कपडे खंय गेले ह्या सगळ्या बद्दल चवकशी करिनासतना भलतेच तेजे बॉयफ्रेंड आसात हां तेजे मोबायल तुमचे कडेन आसा चॅक करा न्हू कितल्या चेड्यांक ते फोन करताले आनी कितें करताले म्हणून कित्याक करिना घेतली